हेब्रांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून बोटल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताच्या भक्ती पासत देवान तीस आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतीपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्या सगल्यांक सोडवणीचें कारण जालो. देवाचें उतोर्डें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. माय मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा हांव तुका शरण येता. म्हाका कदींच लोचेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. म्हजे विणवणेक कान दी. बेगोबेग म्हाका सोडूंक दे. जबाब. माय मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. तूं म्हजें खडप तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो. तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप. खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय. म्हाका वाट दाखय. जबाब. माय मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. चोरया मांडलोल्या जाळांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा. जबाब. माय मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिळापीड दितल्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. माय मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें. तुका शरण येतल्यांक तुवें फावो केल्लें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. जबाब. माय मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. उद्गार. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. भाग्यवंत आंकवार मारये, तूं खरेंच सुदोव बागी. तुजो जीव दिन आसतना जेजूच्या खुर्सा मुळी रोक्तासारखेचो मुकूट जिखलोय तुवें सायबिणी. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा. जोआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताची आवयची भयण, क्लेफसची पोतीन मारिया आनी मागदालानेची मारिया ह्यो त्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिशाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिजांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान ताका आपणायची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आंकवार मारयेक आमी दुखेस्त आवय म्हूण पाचारता. कित्याक ती जावन आसा एकूच अस्तोरी जी आपल्या दुखेस्त पुताक जेजू खोरेपणीन समजली.
आदल्या करारांत आमी देवाक काकलुतीचो आनी दयाळ देव तशेंच नितीचो आनी शिक्षा दिवपी देव म्हूण ओळखूंक पावता. आनी ह्या आमच्या दयाळ देवाची दयाळाय जेजू ताच्या पुताच्या ह्या संवसारांत जल्मा वरवीं पूर्णपणी स्पश्ट जाता. हो सोडवणेचो वावर देवान मारये वरवीं फुडें व्हरूंक येवजिलें. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयता मारिया कशे भाशेन जेजूच्या कोश्टांनी वांटो घेतल्या उपरांत खुर्सा मुळी जेजूक सांगात दिता. आयज आमी मारयेचो 7 दुखी नियाळटा. जेजू मारयेक आनी जेजूक घेवन इजिप्ताक वता. जेजूक देव तेंपलांत भेटयतना सिमावाची उतरां मारयेन आपल्या काळजांत बाळगून दवरली. जेजू देव तेंपलांत सांडटा. कालवार दोंगरार आपलो खुरीस उबारतना जेजू आपले आवयक भेटता. खुर्सार जेजूचें मरण. जेजूची कूड खुर्सा वयली देंवयतात. जेजूक खोंटात निकी पितात. देखून पवित्र सोनवारा दिसा पवित्र सभा आपल्या भुरग्यांक मारयेचे 7 दुखींचो उगडास करूंक आपयता. ह्या 7 दुखींचेर नियाळ करून आमकां पातकाक पाठ करूंक आनी कोश्टां वेळार मारये भाशेन धीर आनी काळजीदार जावंक बापाचो आदार मारयेचे मजतीन मागुया.